मुगाच्या बाबयनीनू तुज्या जिणयेंत एक तुवें आशें येयल्लें तुका मेळोंक ना. मागीर एक जालें म्हळ्यार तुवें आशेनातलें तुका मेळ्ळें. तुवें आशेवंक नाय हें तुका मेळ्ळें. थोड्यो फावटी आशेनातलें आमकां मेळटा, आमकां बगूंक मेळटा, आशेनातलें बगूंक मेळटा. सडनली काम येचें पुताचें तूं आशेवनाय, पुतानी आशेवना, सडनली पुताचें काम गेलें. तें तुवें आशेल्लें न्ही. तशेंच आनी एक जालें म्हळ्यार न्हवऱ्याक एक्सिडंट जालें, तें तुवें आशेल्लें न्ही. तशें आनी अशें आमकां घडटा. आनी पोपाळ हांव मस्तू एका कुटुंबाच्यांक मस्तू पोपाळ जालां. आमी वचोन मागणें करून आनी आयिल्ले हांव. मस्तू पोपाळ जालां, मस्तू पोपाळ म्हळ्यार तितलें पोपाळ जालां. पोपळां कोणाक नात पुरो वेळ चुकोवन पावस येवन पोपळां नात. तांकां कितें देवाच्या दयेन भारी पोपाळ जालां. तशेंच तांच्या वाटेक तांच्या हेच्या वाटेक त्या लेफ्ट सायडीक आनी एक मड रोड आसा, मड रोड. तातूंत तांच्यान एकल्याच्यान तो वता. आनी तांकां कांय पोपाळ ना म्हूण दुकां उडोवं नासलीं. तुमी हेपटी हेजें जालें थांगेर येतना आमगेर हेजें जालें म्हणून पोपळां नात. हें आशेल्लें न्ही म्हळ्यार ताणें जितलें काम केलां तितलें मुळाक घालां. पोपाळ जडलां, जाल्लें बरें पोपाळ जडलां. देखून आशेल्लें घडीत तुवें आशेनातलें घडीत घडल्या वेळार तें काणूंक जायना, काणूंक जायना. तुज्या जिणेंत तुवें आशेनातलें, तुवें चिंतिनातलें घडीत एक घडलें म्हूण चिंत्या, तें तुका फेस करूंकूच जाता गी. तुका फेस करूंक जाता गी म्हणून एक सवाल. भगवन कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा आमी नियाळ करूंक हांगा आतां नियाळ करनासा हांव. पयलें सवाल तुका एक घडीत आशेनातलें घडीत तुका घडलें, आतां तुका तें फेस करूंक जाता गी. तुज्या एका म्हयन्याचो सांबाळ दिनासतना तुवें कंपनींत कांय नश्ट करूं नाय. तुज्या एका म्हयन्याचो संबंद ताणें कट केला कितें म्हळ्यार बेश्टें तुवें मिस्टेक केलो. तुवें मिस्टेकूच करूं नाय. खंयचो मिस्टेक म्हळ्यार ते सांगनात. मिस्टेक जालो तुजे वरवीं कंपनीक लॉस जालें, एका म्हयन्याचो सांबाळ दिना म्हूण. तशें एका कंपनींत 500 लोकांचोय सांबाळ नाका जाल्ले म्हणून एक थोड्यांचो 2000 दिराम्स, थोड्यांचो 4000 दिराम, थोड्यांचो 7000 दिराम, थोडो 11,000 दिराम, एक 2000 दिवचो, उरले परत अपराध केल्याय म्हणून सॉरी आपूण सांगून वाडले अशें येतात म्हूण. हाका फेस करूंक जाय तेतना थोड्यांक फेस करूंक जाता, थोड्यांक जायना. जायना कित्याक? जाता कित्याक गी म्हणून. कश्टाचें वारें वादळ येताना आमकां फेस करूंक जायना कित्याक? थोड्याचें कामांक गेल्यां आनी ते कामांक सांबाळ दिवना, तुवें मिस्टेक केला म्हूण 10 जाणां धाडटा येतात खंय. हांगा फोनां येतात, फोना वयर फोनां येतात. मुखाच्यान असलें सिच्युएशन फेस करूंक तुका जाता गे म्हणलें एक सवाल. जाता जावंक पुरो, थोड्यांक जाता जावंक पुरो, ह्या थोड्यांक फेस करूंक जायना. हें असलें सिच्युएशन फेस करूंक जाता जाल्यार तें कशें जाता? असलें सिच्युएशन फेस करूंक जायना जाल्यार कित्याक जायना हांगी म्हूण. आमच्या गांवांत एक लक्की लुसी बाय आहली, लक्की लुसी म्हूण तिचें नांव. लक्की लुसी गी म्हूण सांगल्यार हांवें ल्हान आसतना पयलें लक्की डीप म्हळ्यार काय जालें म्हणून पयले पटी लक्की डिपान ताणें फ्रीज दवरलें. आमच्या तर आमच्या त्या एरियांत आमच्या हळ्ळेंत लक्की फ्रेंड्स म्हणून लक्की फ्रेंड्स क्लब म्हणून सडावत हिंदूच आनी आमचे थोडे क्रिस्तांव आसले, थोडे सगळे मेळून सडावत हिंदू भुरगे. त्या जाळी हें धार्मीक मुलभुतावादार कांय नातिल्लें. तशें जावन सगळे फ्रेंड्स देखून लक्की फ्रेंड्स म्हणून. आनी ते नाटकां यक्षगान प्रकटताले, आमी पळय येताले हांव नाटकां आनी पळोवन घरा येताले हांव. एक वर्सांत आमचो एक क्लब डे म्हूण आसतालो, त्या जाल्यार बारी गम्मत करताले. एक वर्सा तांणी लक्की डीप दवरलें आनी फ्रीज दवरलें. आनी त्या जाल्यार ताका टिकेट कितली गी, 1 रुपया की 2 रुपया, त्या जाल्यार 1 रुपया मोडले पयशे दवरली. आनी ती लक्की डीप कोणाक मेळ्ळी त्या जाल्यार प्रामाणीकपण आहलें. हे कोणाक मेळटात म्हूण. आतांचे बरे गोलमाल करून बेश्टे एक नांवां देखीत ड्रॉ करतात. थोडे कडेन आमी पळयता हांव. कोणाक प्रायस म्हणल्यार विचारल्यार कोणाचें नांव सांगनात. कोणाचें तांचे भितर एक नांव सांगून हें करतात. तो कोण मनीस म्हळ्यार आमकां दाखय म्हळ्यार दाखयनात. तशें लक्की डीप ड्रॉ करतना तें फ्रीज आमच्या लक्की लुसी बायक मेळ्ळें. ताचे उपरांत लुसी बायक फ्रीज. मागीर दुसऱ्या वर्सा ताणें परतून एक दवरलें, परतून लक्की डीप दवरलें. त्या वर्सा ताणें काय केलें म्हळ्यार एक सायकल, एक फॅन आनी बरें सायकल. त्या जाल्यार सायकलां भुरग्यांक आनी सगळें जायचें आसलें. सायकलान परतून लक्की लुसीक तें मेळ्ळें. देखून लोकांक सगळें लक्की लुसी बाय म्हूण नांव दवरलें. लक्की लुसी म्हूण. लक्की लुसी. आतां लक्की लुसी बायची दुयेसो ती लक्की लुसी सरल्या दुयेसो नातू म्हळ्यार वय पंतुर्गी म्हूण तिका लक्की लुसी बायक वय तशें. तिच्या दुयेसो नातू, तिचें त्या दुयेच्या दुयेक काजार जालें, ताचो पुताक परंग हाडून आयल्यात.
मग ताणें म्हळें आमचे लकी हांव नात म्हणलें तें दुवेचें दू म्हणलें आनी ते पुताकांक हाडलां कावन्सिलिंगाक लकी लुसिफाच्या दुवेचे जो पूत तो कालेंगे म्हळ्यार 8व्या क्लासींत आहा तो म्हणटा म्हाका ताका आंजी म्हणटा तितलो बरो शिकोवन आलो सडनली शिकोवंक मोडना म्हणटा शिकोवंक जायना म्हणटा इस्कॉलाचें नाका म्हणटा आनी ताका शिकोवंक उर्बा आनी एनर्जी ना म्हणल्यार बळ ना आशा ना हांवें तें करचें हांवें ड्रॉइंग्स करचें हांवें स्केचां करचें हांवें प्रॅक्टिकल रेकॉर्ड्स बरयचे हांवें हे मॅथ्स वर्कआवट करचें हे इक्वेशन हांवें वर्कआवट करचें डिरायवेशनां तितलीं डिरायवेशन फिजिक्सांत आहात इतलीं डिरायवेशनां कॅमिस्ट्रींत आहात तीं डिरायवेशनां करूंक हाका म्हणून ना शिकोवंक आशाच ना देखून भुरगो शिकची आशा ना डिझायर ना कित्याक म्हूण ती विचारूंक आयल्यात कोणें माट मंत्रान केल्यांत की विचारूंक आयल्यांत बरो शिकपी आनी हाका भुरग्याक फेस करूंक जाता ना मागीर भुरग्याच्या आमी थंय रेत्रे करूंक गेल्या हांगा दाक्तरा लागीं व्हरूंक गेला आनी एका मागण्याच्या मनशा लागीं व्हरूंक गेला आनी एकल्या मागण्याच्या ताणें मॅसेज धाडल्या ताणें आनी एकल्यान आमकां देवाचे उतार धाडलां खालें केल्यार भुरगो आसले कडेन आसा बिलकूल आतां एका म्हयन्यांत हांव इस्कॉलांनी कांय ना आमी सोद्यार पडल्या हाका कारण कितें म्हूण सोदून काडूंक पळयतनाचें फ्रेंड सर्कल 500 जाणांचें फ्रेंड सर्कल आहलें त्या फ्रेंड सर्कलांतल्यान हे चेरक्या भायर घाला ती चेडवांय उलयनात चेरक्याच्या लागीं कोणी उलयनात हाका पळोवन हाका कालें कारण म्हूण गुंतूना हाका गुंतूना चेरक्या गुंतूना कित्याक उलयनात म्हूण सोदून काडूं जायना एका पडल्यान दिसता हांव ती उलोवचें बंद केलां तीन ओट्ट घेतात हाका पळोवन फाटल्यान आसतात आनी प्रकरतात उलयनात हाच्या लागीं कांय सांगिनात आनी कितें जालें हें पळयतना हाका ती परिस्थिती हाका फेस करूंक शक्य जायना कंप्लिटली डिप्रेशनाक गेलो चेरको टायम टेबल बरोवंक म्हाका सांगलें हांवें एक सांगलें बाबू इल्लो सोड बोस आमी इल्लें कावन्सिलींग केलें आनी तूं येदोळ कालें करता संजय इस्कॉलांतल्यान आयिल्लो उपरांत कालें घालें ह्या वरांत 5 तावन 6 कायच्या 5 तावन 6 कालें 6 तावन 7 कालें 7 तावन 8 कालें 8 तावन 9 कालें 9 तावन 10 कालें 10 तावन 11 कालें इतलें म्हाका बरोवन कालें करताय म्हणलें आनी पुरो बरोवन खेळटा आनी नाता मागीर जेवण करता 1 वर 8 तावन 9 खेळटा आनी परत प्ले आनी परत बरयलां कंप्युटर प्ले तें प्ले शिकचें आनी परत बरयलां पूण मागण्याक टायम ना हांवें सांगलें वेर इज प्रेयर ना आमी मागण्या म्हणना म्हणलो बापय गल्फांत सगळ्या गल्फाक इन्चार्ज ताच्या कंपनीचो कलिंगी सेल्सांत बापय इन्चार्ज हांगा बापय सगळ्या गल्फाक म्हणटाना ताचो सांबाळ पळया बारी बुदवंत आनी घरांत पत्नीक आनी भुरग्यांक मागण्यांना व्हडलें घर बांदून दिलां रावल्यार बरी घर आनी हांगा परिस्थिती पळया भुरग्यांची व्हडलो भुरगो चेरको व्हडलो मालकुडो 8व्या क्लासींत बरो आसा पळोवंक हाळे शिकपांत कांय इंटरना फस्ट टर्मचो भुरगो कांय येना देखून पळय भाग्यवंत कुटुंबां कसल्या कश्टांत पळय म्हळें देखून हाका ह्या चेरक्याच्या प्रॉब्लेमा मूळ कितें गे म्हूण आमी ताका बापाय कडेन उलयल्या म्हळ्यार भाग्यवंत कुटुंबाचें मूळ देव देखून भाग्यवंत कुटुंबाक एका वयर एक कश्ट आयले कश्टांची परिस्थिती तांकां मेळ्ळी जेजू बाळकाच्या जनाना वेळी तांकां जागोत ना गरजनाच्या गोट्याच्या कावणेर म्हळ्यार त्या शाणांत आनी परत बाळान जावनचें आयकुचें हांवें आयकुना खंय हांवें पळोवना त्या कठीण परिस्थिती मरी माय तें फेस करता जुजे बाप तें फेस करता मागीर जल्माल्या उपरांत म्हणी सुकागी हेरोदू बाळशाक जीश मारून पळयता त्यो इजिप्ताक व्हरून येतात बाळशाक इजिप्ताक काणून दवरतात सरारां पलायनां करतात फाटीं परतून थंय थोडे तेंप थंय कळीतांतल्या गांवांत बासियेनांतल्या गांवांत काम कशें करचें वतना जुजेन थंय खोलें सुताराचें काम करून थंय ताणें जिणी ती परिस्थिती ताणें आटापली ताणें ती परिस्थिती निभायसली तो कामांत हुशार जाल्ल्यान चालाकी आसल्यान बरें काम करून थंय लोकां तावन प्रशंसा करून मुसलो कडेन काम दिलें म्हणना मागीर थंय तावन परतून फाटीं हांगा नाजरेता वचा पळय जेरुसलेम नाका तुमी नाजरेता वचा आनी नाजरेता वचून परतून काम कर खली कश्टांची परिस्थिती एका फाटल्यान एक पूण ताणें कशें फेस केलें ताणें देवाचेर भार घालो देवाचेर पातयेणी दवरली देवाचो संबंद तो आसलो देवाचो संबंद देव सोण घालना म्हणलो तो बरोवसो ती फातयेणी देवा लागीं संबंद हरी एक देवा बेटोवनचें देवा लागीं बळवंत संबंद आसले वरी मात्र तांकां हें जालें तें फेस करूं जालें तांचो सॅक्रिफीस पळय केलो व्हरतो केदो व्हरतो सॅक्रिफीस तांणी केलो जेजू खातीर त्या देवाच्या खुशे खातीर तांणी हें सगळें सॅक्रिफीस जालो त्या सॅक्रिफिसाच्या बळान तांणी सगळें निभायसलें
तांणी देवा लागीं देवा बापा लागीं तो संबंद आशिल्ल्या वरवीं देवा बापा लागीं तांचो कठीण संबंद आशिल्ल्या वरवीं तांणी हें सगळें निभायसलें. असलो संबंद आमी दवरचे, असलो संबंद आमी भुरग्यांक पाशार करीचे. आमी व्हडांनी देवा लागीं एक बळवंत संबंद मागण्या दवरवीं, गूंड मागण्या दवरवीं, आमचें देवाचे उतार ध्यान करचें मारी पात. देवान आमच्या कुटुंबान केल्लो संगतीक अर्गां दिवन ताणें आमचें दाखयल्लें बरेंपण नियाळून तें भुरग्यांक सांगून भुरग्यांक तें तो भावार्थ ती फातयेन येवच्या बरी आमी वडिलांनी केल्यार जिणेंत खंयले कश्ट आयले निभायसूंक ते आमकां आटापूंक ते खंयले कश्ट आयले ते आटापून मुखार वचूंक आमकां आमची मनस्थिती थंयली घट्ट आमकां मेळटा, तोलें धैर्य आमकां बळ आमकां मेळटा. मरयेक झुजेक तें साध्य जालें कित्याक म्हळ्यार तांच्या काळजा मनांनी तांणी देवाचो मोग जिवो दवरलो, देवाचेर विश्वास दवरलो, देवाचो संबंद घट करून हाडलो आनी त्या संबंदा द्वारे देवा सांबाळल्या त्या धैर्यान तांणी त्या उत्तेजनान तांणी सगळे सांग आयिल्ले कश्ट तांणी केले आनी देवाक तांकां साध्य जालें. देवाचो आदार मोठो आदार तांकां सदांच तांच्या जिणेंत आशिल्लो, देवाचो आशिर्वाद आशिल्लो, देवाचो आदार तांकां आशिल्लो. तांणी देवाचें उतार स्विकार केलें, देवाचें उतार स्विकार केलें, देवाची खुशी पाळ्ळी, देवाची वाट तांणी स्विकार केली. ह्या 3 संगती देवाचें उतार ताणें पाळ्ळें स्विकार केलें, देवाची खुशी तांणी पाळ्ळी, देवाची वाट तांणी करून घेतली, तांची वाट त्या वाटेन देवाचे वाटेन ती चल्ली. ह्या 3 वरवीं तांच्या जिवान नंदन जालें. हें आमच्या भुरग्यांक शिकयल्यार काम येताना, ह्या पिडा येताना, ह्या भुरग्यांक खालें सोडून जालें, व्हडांक सोडून जालें, तें आमकां फेस करचें, बळ मेळचें. तातूंत देवाचे उतार स्विकार कर, देवाची खुशी पाळचें, देवाची वाट धरची आनी देवा कडेन घट्ट संबंद दवरून खणोवचें. हें भगवंत कुटाम आमकां शिकयता. आमच्या कुटुंबाक कशें आमचें कुटाम भगवंत करियत, बळादी करियत की म्हणल्यार मरी माय झुजे आमकां शिकयता. भगवंत कुटाम जेजू मरी झुजे शिकयता. मुखाच्या न्हू भगवंत कुटुंबाचें एक लक्षण खालें गे म्हूण सांगल्यार भगवंत कुटुंबान तांणी देवाचें नियमशास्त्र पाळ्ळें, देवाचें नियमशास्त्र पाळ्ळें. जेजू बाळकाक देवळांत भेटयलें तांणी सांगाता 2 फारवे भेटयले. देवाचें नियमशास्त्र कशें आसा तशें तांणी आमचे कडेन कांय ना, आमी कश्टांत देवाचें नियमशास्त्र पाळिना आमी म्हणून तांणी म्हणून देवाचें नियमशास्त्र आसा तशें तांणी पाळ्ळें. तेन्ना कसलें वादळ तांच्या जिणेंत भगवंत कुटुंबाक खंयलें वादळ वारें वादळ कश्टांचे प्रॉब्लेम समस्याचें वादळ आयलें जाल्यार तें तांकां तें खंयलें वादळ तांकां अस्कत करूंक तांणी सोडूना. त्या वादळान तांकां हालोवंक सोडिना, अस्कत करूंक त्या वादळाक वरवीं साध्य जालें ना. कित्याक देवाचें बळ देवातावन तांणी बळादीक तांचें कुटाम केलें. एक बळादीक कुटुंबाचें लक्षण जावन आसा तें कुटाम देवाक आपल्या कुटुंबाची बुनयाद करून देव कितें सांगता तशें ताचेर बांदून हाडीचें आमचें कुटाम. म्हणजे आमी निर्धार घेताना डिसिजन मेकींग म्हणटा आमी निर्धार घेताना आमी देवाचेर ताका दुखता गी, देवाक हें पसंद आसा गी म्हणल्यार बरकाचें. आतां कुटुंबांत एक काजार जालें, कुटुंबांत एक करार आसा, एक काजार आसा, कुटुंबाक व्हडल्यान खार काणयलें, कुटुंबाक एक घर काणयलें आमी दुडू करशिताना हें कार जाल्यार दुडू करशिताना, खाराक दुडू करशिताना, घराक वस्तुराक वणाक दुडू करशिताना हें देव मानवता गी, असलें करशिल्यार देव पसंद करता गी म्हणलें एक सवाल विचारचें. आनी तुमी केलें सकडी देव पसंद जाता, देवाक कांय तोंदरे ना म्हूण सांगलें जाल्यार ती देवाची खुशी आमी पाळ्ळा म्हळ्यार तातूंत तुमी देवाक बुनयाद करता. खंयलें वादळ आयल्यार तुमकां कांय हालोवना. कुटुंबांत आमी जिवची रीत वे ऑफ लिवींग म्हणटा आमी, आमच्या कुटुंबांत आमी जिवची रीत एकामेक आमी आयकता. कुटुंबांत एकवट कम्युनियन म्हणटा हे कुटुंबांत एकवट आनी कुटुंबांत आमी रेखलीन कुटांब बांदूंक प्रयत्न करता. सक्रीय रितीन कुटांब बांदूंक पात्र घेता. आमी कुटांब आमी कांय म्हणल्यार कम्युनियन एकवट हाडिचें आनी कुटांब बांदूंक आमी पात्र घेवचें. थोडे फावटी आमी 12 जाण क्रिकेट खेळटा, 11 जाण क्रिकेट खेळटात. आमी पयस रावन पळयता, पयस रावन आमी स्पेक्टेटर, आमी पात्र घेना तातूंत. वी आर नॉट पार्टिसिपेशन, वी डोंट हॅव पार्टिसिपेशन इन द गेम, वी आर स्पेक्टेटर. ते म्हजो तळयोचो पडटा. कुटुंबांत वावुरचें हांवें पळयलां एकलो या दोगा मागीर एकलो पूत सकळींतले वचून पुतात उरलीं तांच्यांतल्याक एकलो आवयक बापायक आदार दिता. थोडे फावटी बापूय पियेता, ताणें पियोवन परत रिणार करून घालता. त्या आवयन एका पुतान कुटाम चलोवचें. तशेंच मोगाच्यान एका दुयेन गी एका आवयन गी काम करून कुटाम पळोवचें.
आतां बापाय पिवन कुटाम लागड करून आस्त बँका आडो घालून तांच्या जे रीण कोणाचेर आतां एक पूत आनी धूव करून गेल्या धूव पयलें गेलें बरें काम मेळ्ळें एक पयसो ताका खातीर ताच्या काजारा खातीर दवरना पुरा बापायन केल्लें रीण आनी बराबरी करता ताका पित्ता कामाले जावन बेड्डारा ताच्या वखदाक पयशे उठोवंक जायना तो वचून पिवन येतालो देखून मोगाच्यान अली परिस्थिती देखून तो कुटाम बांदूंक ती सक्रिय पात्र घेतात कुटुंबाचो एक कोट हाडला आनी मोगाच्यान थोडे फावटी कुटाम बरें जायचें जाल्यार कुटाम बळवंत भाग्यवंत कुटाम जायचें जाल्यार एम्पॅथेटीक कुटाम जायचें आमचें एम्पॅथी म्हळ्यार सिंपॅथी मात न्ही एम्पॅथी म्हळ्यार हेरांचें कश्ट दूख आमकां इल्लें भोगचें कठीण भोगचें आमकां दुखल्या बरें जावचें तांची बिरमत पळोवन एकामेका पाथयेनी आनी ट्रस्ट आनी रेस्पेक्ट आसा जे कुटुंबांत एकामेका आमी रेस्पेक्ट दिवचे थोडे फावटी आमी रेस्पेक्ट दिना बापायच्या उतराक मोलूच ना बापायच्या आवयच्या उतराक मोलूच ना वचनाक म्हळ्यार बेसर गेलो तो मिसा वच म्हळ्यार वचना सामन न्हिदलो तूं राती भायर वचनाका फाल्यां मिसा वचोंक म्हणना आवयच्या बापायक रेस्पेक्ट ना तांच्या उतराक मोल ना थोडे फावटी आवयन आनी बापायन चिंतिचें आपणाचें आपणें जाग माग आसा जे आमची उतरां कळली आमी उलयता म्हणून थोडे फावटी कितें उलयता म्हणल्यार आमकां कळीत आसाचें जागृतकाय आसाचें आनी कितें करता हांव हें करचें मागीर थोडें लेखावरतें पिवचें लेखावरतें गाळी दिवच्यो कुटुंबांत हांव कितें उलयतां आनी कितें करतां तें आमी जागृत आसाचें तिका जागृतकाय जाय पडटा आनी कुटुंबाक हे टायम दिवचे घरा आसा जे आमी आतां थोडे फावटी बापाय घरांत आसना थोडे फावटी भुरगीं घरांत आसना आमी एक भुरग्याक आमी कितलें हांगा येवन तो 5वेंत जालो पास जावंक कश्ट जातालें मागीर ताका ट्रेनींग दिवन 7वेंत 8वेंत जावन बार हुशार जालो बरो शिकलो इंजिनियरींग केलें आतां कामार हांव तांच्या घरा 3 फावटी आवयन म्हाका तांच्या घरा मागणें करूंक आपयलें 3 फावटी तांच्या घरा गेलो हो भुरगो ना आत्ता येता मामा म्हूण संबंद उरता हांव येता फादरा बेता म्हळ्यार घरा ना त्या भुरग्याक कितलें हांव मोगान गायड केलें आज येयलो बरो सांबाळ मेळटा आनी बरो आसा करसूंक गेले पयशे मेळटात आनी घरा कांय कंट्रिब्युशन ना आमचो वेळ हांवें कोणाक करशी लागी म्हूण थोडे फावटी मागण्याक देवाचे उतार वाचचो ध्यान करचो वेळ संजेचे वेळ इस्काल हांव संजेच्या वेळार हाडटली संजे रावन न्हावन जाल्ले उपरांत हांवें केदाळे मदें देवाचें उतार ध्यान करचें म्हाका बायबल हातांत आसल्यार मा समाधान त्या दिसा सार्थक जिणी म्हूण तो वेळ हांवें देवाक दिवचो वेळ हांकां दिवन आज काल जालें गे म्हूण कित्याक म्हळ्यार आवय बापायनी देवाचें बिरान तांकां घालिनात काली कश्ट येतना संकटा बंदाक क्रिस्तानां मना म्हणून येतात आज कुटुंबा जिविताचेर दाड एटॅक पडल्या म्हणटालो पाप सायब आमचो जॉन पॉल II केदोळे म्हणटालो कुटुंबाक एटॅक आयलो कुटुंबाचेर दाड घाल्यात म्हणून ह्या आमचे एटॅक करतात कुटुंबाक म्हूण एक एटॅक व्होन सांप्रदायीक कुटुंबाची मौल्यां वयर आज कली दाड पडल्या गी म्हणून सोंसूंक जायना आमकां कित्याक म्हळ्यार मिसाकेचें ना हे संप्रदाय प्रकार आयतार आमी कुटुंबाचे ही करची घेतले आमी मान करताले इजी करची वचनातल्यार जाता गेल्यार मिसा गेल्यार बोगोंक बगना आनी खूब सारो साक्रमेंत आमी काणयेचे थोड्यांक बोगोंक बगना तितलो सांबाळ आसा आनी तांचे फ्रेंड्स आसा सर्कल आहात तांची मजा आसा इगर्जेचें पय सभेचें आनी जेजूचे एक संबंद दवरचें म्हणलें तांकां ना वडिलांक मान कुटुंबांत मागणें रजार ध्यान वडिलांक मान कुटुंबांत मागणें रजार ध्यान मनसुगेचें नेसान उतरां करण्यांनी सांप्रदायीक हें आमी पळयना नैतीक जिणी पळयना आज आमी पळयता डायवर्स कितले डायवर्सांनी पुरा हें सांप्रदायीक जावन आनी कांय आमकां बगना हांवें सूख करून डायवर्स केल्यार आमकां तें सूख म्हूण बगना हें कुटाम अस्कत करता हें कुटाम नाश करता कुटुंबाचें बोळ मेटांनी उणें करता तर ही दाड तोडोवची शांती ही तोडोवची एक ताकत एक शाती आमचें तें कितें ना तें देवा लागीं बरो संबंद आसल्यार मात येयलें दाड आमी काडचें थोड्या कुटुंबांक कितली दाड घाल्यार ना कुटाम हालो ना कित्याक म्हळ्यार देवा लागीं बरो संबंद आसा तो बरो संबंद देव आदार दिता बोळ दिता हे कुटुंबाची मौल्यां कुटाम भद्रती दवरूंक कुटुंबाचें रक्षण करूंक देव करता मुखाच्यान थोड्या कुटुंबांक म्हजे कडेन विचारतात फादर तांच्या कुटुंबाक आमचें चेडूं दिता हांव म्हणून हांवें सांगचें ही इज अ हाय क्वॉलिटी हजबँड द हेड ऑफ द फॅमिली इज दॅट मॅन तांच्यान ओलेलोचे पूत म्हणटा ओलेलोसो पूत की इज अ हाय क्वॉलिटी हजबँड कुडले चेडवाक दिया म्हणून
थोड्या कडेन थोड्यो तांच्या घरचे चेडूं आमच्या पुता काडटा म्हूण. थंय हाय क्वॉलिटी मदर म्हूण. हाय क्वॉलिटी हजबंड, हाय क्वॉलिटी वायफ म्हळ्यार कालेन पळया. हाय क्वॉलिटी हजबंड म्हळ्यार तो मोगाळ आनी सपोर्टीव खोलें सपोर्ट करता. खोलें तो सपोर्ट करता. तो आदार दिता, घरांत कुमोग दिता, हर एक घडीत तुका इल्ली ताची गरज आगी, बापूय तोलो, बापूय बाई आदार दिता भुरग्यांक. बायलेक कोणीक सैरी आयली फुल्ल आदार. सकाळीं झडचें, पुसचें आनी परत जाल आनी परत क्लीन करचें आनी परत सगळ्यो वस्तू रेडी. ती भितर रांदतना वाचें भायर सगळी रेडी जाता. तिका हांगा झाडीचें, तें करचें, तें हांवें करचें म्हूण नाका. मार्केटांनी परत हाडली, हाडून मार्केटांतल्यान वस्तू आनी परत हाडल्यो आनी परत रेडी कर आनी कातरून आनी परत सुटी कर आनी परत दिलें. मातशें सुटी कर आनी रांदूं मात तिका. पुरो इजी करून दिलें. शिदा पाणी पुरो करून दिलो. पळया गे आदार दिता तो हाय क्वॉलिटी हजबंड. आनी कांय करून तो कुमक्यो साथ दिता. खंय कुमोग जाय गे म्हूण ताका तो कळयता. भुरग्यांक आतां म्हजी कुमोगाची गरज आसा. येता न्ही येता कार व्हरून येता भुरग्याक दुवे काडून येता. ताणें दुवेन फोन करचें म्हणना. डाडा आमचें मिटींग जालें येताय. असो म्हण फोन करचें म्हणून हाका सांगता. ताका कळटा इतल्याच वेळार मिटींग जाता. गेलो थंय रावलो ताका आपोवन हाडून येयलो. बायलेक मिसाक गेलो आपोवन व्हरून हाडून येयलो. मार्केटीक गेलो बायलेक आपोवन व्हरून हाडलें परत वस्तू ताका जाय जाल्यार मार्केटींग केलें, शॉपिंग केलें. पत्नीक रेस्पेक्ट तो दिता. आपल्या पत्नीक आपल्या व्हंकलेक तो रेस्पेक्ट दिता. इज अ हाय क्वॉलिटी हजबंड. आनी आपलीं बोगणां कळीत आसा ताका. आपलीं बोगणां ताका कळीत आसा. हांवें हाय क्वॉलिटी वयल्यान सांगल्याच्या परस आपलीं बोगणां ताका कळीत, आपणा बोगणां कळीत आसा. आपणा बोगणांचेर कंट्रोल आसा म्हळ्यार कालें. आपणाच्या बोगणां कळीत आसा म्हळ्यार कालें. आपणाक राग आसा, आपूण एक रागिश्ट म्हूण आपणाक गर्व आसा, हांव एक गर्विश्ट मनीस म्हूण ताका कळीत आसा. देखून तो काय करता, तो राग येवंक सोडिना. ताका कळयता आपूण रागिश्ट म्हणून. आनी हांव राग दवरतां आनी राग सोडूंक इल्लो वेळ काणयता राजी जावंक म्हणून. म्हाका बोगसूंक टायम काणयता म्हणून. आनी तशें ताका कळयता. आनी एक कालें म्हळ्यार हे हाय क्वॉलिटी हजबंड ते सेवा दितात. आनी ताचेर आमी बार घालयता. हली आमच्या इस्कालांत दोगां टिचर रावलीं. सगळीं इस्काल टिचर सोडून वचेत. तोलो जीव दिवन पळयतात. तोलो न्हवरो सॅक्रिफायस करता. आनी तो सिंपॅथेटीक हेरांची दूख ताका कळटा. हांवें हेरांची दूख सांगायचें म्हणना. म्हाका अशें दुखता, हली दूख आसा, म्हाका हली दूख. इतलें काम करून पुरो जालें म्हूण सांगून ताच्या हेरांची दूख ताका कळटा. आनी तो स्वार्थ म्हणलो ना, सॅक्रिफिसान भरिल्लो. तो समस्या इत्यार्थ करूंक परिहार करूंक झगडें जालें म्हणया तक्षण तो चिंता हांवें कशें परिहार करचें गे म्हणून तो सूख मागता आनी सगळे समस्या परिहार करता. आतां हाय क्वॉलिटी वायफ म्हळ्यार हाय क्वॉलिटी वायफाच्या लक्षणां काले. हाय क्वॉलिटी वायफ म्हळ्यार भारी लक्षणांची पतीन कोण ती? आपणाची बोगणां तिका कळयतात. आपूण बारयेक दौलतीचें आपणाच्या बोगणां कळयता. म्हाका खटी नाका राग आसा म्हूण थोड्यांक तें कळटा, बायलांक कळटा. म्हाका बोगसूंक जायना देखून म्हूण कळटा. देखून ती केअरफुल बोगशिता, क्षण बोगशिता. त्यो कळटा बोगसूंक कश्ट म्हूण तिका करता. तिच्या काळजांत सिंपती म्हळ्यार हेरांची दूख, न्हवऱ्याची दूख. इतलो म्हजो न्हवरो त्या गल्फांत वचून असल्या मरभुमींत त्या दगेक म्हजो न्हवरो काम करता. ताची दुखां देखून पयशे करशिताना न्हवऱ्या सोडास काडटा, दुकान काडटा आनी पयशे जमा करून तशें तो दवरता. न्हवरो आयिल्ल्या क्षण ताका बरें करून पळयता. हांगाचें खंयली दूख ताच्या माथ्यार घालिना. उलयतना मोगान उलयता न्हवऱ्या कडेन. न्हवऱ्याची दूख तिका कळयता. आनी ती न्हवऱ्याक इतली फाती येता गी, न्हवऱ्याक इतलो मान दिता गी, ताचो सॅक्रिफीस ती वळखता आनी ती सॅक्रिफीस करता. तेन्ना झगडें जाल्ल्या वेळार तितकें म्हजें आप म्हणल्यार म्हजें आप स्वार्थ तिचो नातना सेल्फलेसनेस. थोडीं बाल मनशांक कितलीं सेल्फलेसनेस मरये बरी. त्या दाळा हें झगडें चुकता. झगडें जावंकूच जायना त्या कुटुंबांत. कितलीं कुटुंबां येजाक जावन कितल्या कुटुंबांनी वचून थोड्या कुटुंबांनी झगडेंच जायना पळयतना कळटा. कित्याक म्हळ्यार ती निस्वार्थ आपस्वार्थ ना. कुटाम बळादीक जावंक कसलो मोग करताय, कसलो मोग जाय. आमकां एक सारच्या आतां काजाराक चेडवान येता थोडीं बारीस माटा. फादर आमचे मदें आमच्या कुटाम एक बळादीक जायचें. कसलो मोग जाय म्हणून. पती पत्नी मदें निस्वार्थ सेल्फलेस लाव. तुजें पळोवन जो न्हवऱ्याचें मात बरेंपण पडचें व्हंकलेन. न्हवऱ्यान पत्नीचें मात बरेंपण ताचें पळोवन नजो. ताच्या आवय बापायचें बरेंपण पळोवन नजो. व्हंकलेचें बरेंपण पळोवचें. व्हंकलेन तिच्या आवय बापायचें तिचें पळोवन बरेंपण पळोवन नजो. तिणें बरेंपण न्हवऱ्याच्या आवयचें बापायचें न्हवऱ्याचें बरेंपण पळयचें. आनी तो मोग जावन आसा
बोळादीक मोग कुटाम एक करसो कुटाम बळवंत करसो निस्वार्थ मोग म्हणा तो निस्वार्थपणे मोग करूंक शिका जाय सॅक्रिफिसान भरलेलो मोग पतीनीन पतीचें बरेंपण पत्नीचें बरेंपण नेवर फोकस ऑन सेल्फ कृपा मात्र यारोसो मोग करूंक काळजांत ती कृपा मागून काणयचे कृपा देवाची कृपा त्या कृपया देवाच्या संबंधान मेळची वो मोग घेवचो देवाच्या संबंध असल्यांक मात्र देवनांतल्यान येवलो मोग ना स्वार्थाचो मोग कुटुंबां झगडें काजार जावन 8 दिसांतूच सुरू जालीं झगडीं दोनी कुटुंबां मदें झगडी सुरू जाता आतां भुरग्यांचे प्रश्न आमी भुरग्यांक शिकयचें जाल्लें तें गरजेचें म्हळ्यार कली म्हूण विचारतात म्हजे कडेन फादर तुमी सायकॉलॉजिस्ट न्ही तुमी क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट भुरग्यांक शिकयचें जाल्यार आमी एक सांगात तुमी आमी भुरग्यांक खाले ते तक्षण म्हज्या जिबेचेर तुजेरा भुरग्यांक तुमी शिकयचें जाल्लेंच जाय जाल्लें भुरग्यांक गरजेचें शिकयचें हें शिकय उरलें शिकयनातल्यार उरलीं हें एक शिकय जबाबदारी तर कशें फादर जबाबदारी हांवें शिकोवचें नेक्स्ट जबाबदारी शिकोवची कशी भुरग्यांक जबाबदारी कशी म्हळ्यार पयलें तांचेर फातये भुरग्यांक ट्रस्ट जाय युअर चायल्ड भुरग्यांक फातये कॉलेजींत आहात PUCच्या भुरग्यांक सडावतान सांगचें PUCचे ते कश्टांचे फर्स्ट PUC आनी सेकंड PUCचे म्हाका थोडे वटेन टॉक दिवंक आनी आपयल्या वेळार हांव येतालो आनी हांव प्रिंसिपल जावन आसतना PUCच्या भुरग्यां विशीं आमी एकामेकां उलयताले बसून मास्टर हेडमास्टरांनी PUCच्या भुरग्यांक हँडल करूंक तितले कश्ट मीसे बरनाका देश तोजीची म्हणून मीशे बरनाका देश तोजीची म्हणून हांग एरुकून ताडगना मरक ताडगना एरुकू ताडगना मरक ताडगना तशें तो कश्टांची ती कित्याक म्हळ्यार हांग पुरा आंगांत नवे नवे हार्मोन येतात मिश्यो येतात थोडे मसल्स बरे जातात तशें आनी जिणें कुडींत बदलावण येता थोडे हार्मोन्स थोडे ग्रंथी उत्पत्ती जातात त्या वेळार एरुकू ताडगना मरक ताडगना देखून त्या वेळार त्याला सूख तो खान करचें गी म्हूण भुरग्यांक फातये आनी अवकाश दिवन पळय म्हूण जर ते मिस्टेक करतात न्ही सूख करतात न्ही खंडीत तुवें करूं नये सूख हांवें करूं नये सूख देखून पूण ती त्या इरेस्पॉन्सिबल बेजबाबदारी पेरंट बेजबाबदारी इल्ली जाता पूण बेजबाबदारी थंय सड्डी हें करचें नाका पूण अवकाश दिवचे भायर त्याला जबाबदारी येता पेरंटल कंट्रोलांत हांव न्हू सेल्फ कंट्रोलाक हाडचें भुरगीं दोळे आवयन आपोवन वचचें बावयन कंट्रोल करचें तें वस्तू घाल उठ रे गिट त्या पेरंटाकडून जावन भुरग्यांनीच उठाचें भुरग्यांनीच युनिफॉर्म घालचें आनी तांणीच बरें वाडतें दवरलें वांडिल्लें खायचें तांणीच वसाचें वस रे म्हूण कांय रिमायंड करूं नजो पेरंटल कंट्रोलांत हांव न्हू सेल्फ कंट्रोलाक भुरग्यांक हाडिचें आनी सेल्फ कंट्रोलाक येताना देवाच्या कंट्रोलाकय हाडिचें देव जाय तांकां तुवें चड कंट्रोल केल्यार भुरगीं को डिपेंडंट एक तुवें घाल न्ही जे कॉलेज येताना तुवें घाल इंजिनियरींग आनी जेगी मेडिकल तुवें सांगाचें आनी भुरगीं को डिपेंडंट जावन तांची धालें धा एक तूं सांगता आनी एक भुरगीं डिग्री जाल्या उपरांत युजलेस कामां मेळना त्यामुळे करूंक जायना तें देवान दिल्लें टॅलंट न्ही तें देखून तुवें चड कंट्रोल केल्यार को डिपेंडंट जातात देखून हांवें सांगचें आवय बापायांक डू लेस टीच देम टू डू मोर ल्हान भुरगीं आसतनांत आनी तुका भुरग्यांक कहलें ट्रेनींग जाय जाल्यार 12 वर्सां पयलें ट्रेनींग कर तुका आतां मोगान म्हाताऱ्या प्रायर पळयचें जाल्यार 12 वर्सां पयलें पोटांत आसतना गर्भाच्या आसतना हांव ताचे कडेन उलय भुरग्या कडेन तूं म्हजें भांगार तूं म्हाका देवान दिल्लें गिफ्ट म्हणून पोटांत आसल्यार बळ्ळे तावन उलोवंक सुरू करचें म्हणटात ताचे मागीर तुवें ल्हान बाळशातान खेळयतानाय देवाचें हालेलुया आनी परत काळजांत घालून बरें देवबिरान तुवें हाडयलें तुज्या मोगान देवाच्या मोगान वाडयलें हें एकाडेमीक शिकपा उट्ट तेंय दिलें जाल्यार तुजो भुरगो महान जाता यू डू लेस टीच देम टू डू मोर तुका तांकां भुरग्यांक एक चॅलेंज दी तांकां थोड्यांचे टॅलंटा पळयता म्हाकाच तेपटी अजाप जाता म्हाकाच्यान देखून म्हजी कुटुंबाचे म्हजे लागीं येवन विचारतात आमच्या भुरग्यांक आमी कालें करचें की तांकां एक चॅलेंज दी अशें करूंक जायनातलें एक चॅलेंज दी करून दी भुरग्यांक करून दी मागीर दुडू 100 रुपया विचारतना 100 रुपया दिनाका 99 रुपया 1 रुपया उणें करा त्याला 1 रुपया आनी जाय म्हणलें पयशे करची आशा तांकां येवन मुखार पयशे करूंक बेसरतात आनी जोडली मागीर कितले वार उरयले म्हणून आमचो बापाय आमकां 1 रुपया दितालो फेस्ताताळा पिगर्जीच्या फेस्तालें सांत मारी येताना पिगर्जीच्या फेस्ताक आमकां 1 रुपया एकला दितालो आनी कालें कांय सांगनातलो आमी पाळण्यार बसतेले हांव तांतले 10 पयशे दिवन पाळण्यार बसतेले हांव 10 सुत्तुगुल्यार 10 पयशे म्हळ्यार 10 पयशे म्हळ्यार व्हडले आनी 10 पयशे मागीर 5 पयशांच्यो चिक्क्यो आनी खातेले हांव
मागीर एक आयस्कँडी 5 पयशे आयस्कँडी कोण नासले ते पुरा केल्ल्या क्षणां सांजे बाप खालें केलें कांय सांगनातलो कितले उरले म्हणून हांवें पुरो करशिल्लें म्हळ्यार ना हांवें 5 पयशे उरल्यात 10 पयशे उरल्यात 5 पयशे उरल्यात म्हूण सांगल्यार परतून धरतलो देखून आजी म्हाका तुमी काल्यान दिया म्हजें करचोनचें ना इल्लें उरोवचें तो म्हजो मत उरोवंक शिकयलें हांवें तशें सेविंग्स बँकांत घालून भुरगीं शिकतात तुवें 10 रुपया दिले 10 रुपया करशिल्यार गेलें देखून भुरग्यांक ल्हान आसतना तुवें शिकयता दिसांत 100 रुपया जाल्यार 99 रुपया दी या 95 रुपीज दी 5 रुपया दिनाका मागीर ती आयिल्ल्या तक्षण पिकनीक हांव आयिल्लें भोंवन आयिल्ल्या क्षण विचारता कितले उरले गे तें एक उरलें पळय तातूंतल्या भुरग्यान तुजें सेवींग करूंक शिकता सेवींग करून तूं बँकांत दवरता देखून क्रिस्ती कुटाम एक धाकटुली पवित्र सभा जावन आसा हे धाकटुली मिनी चर्च कुटाम म्हळ्यार काले एक मिनी चर्च कुटुंबांत आमी भुरगीं हेरां संगे जिवंक आमी शिकता हांव हेरां सांगता जिवंकय शिकलो म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या भयणी सांगता भावा सांगता शेजाऱ्या सांगता जिवंक समाधानान रावंक समाधान वाडोवंक हांव शिकलो आमच्या एका कुटुंबा वरवीं आनी कुटुंबांत आनी एक गजाल म्हळ्यार आमी शिकता जालें म्हळ्यार हेरांक स्विकार करूंक आमी शिकल्या हेरांची जतन करून व्हडली माय आसली तिका उदक दिवंक तिका उडतानाची हातां धरूंक आनी परत आमकां कॅर कोणाक शिकयलें जतन कोणाक आमी व्हडली मायची कॅर कोणाक शिकयलें आनी हेरांचो मोग करून आबा आसलो व्हडली माय आसली आनी आमी ताचो मोग करतले आबाचो मोग करतले आबा आमकां हें इल्लो वेळ जालो खंय गेलो तो म्हण विचारतालो आनी आमी अंडरस्टँड करतले हेर भुरगीं थोडे फावटी गाळी दितात आमी अंडरस्टँड करतले कित्याक म्हळ्यार तांच्या कुटुंबांत गाळी दिवची संवय आसा म्हण आमकां कळटलें अंडरस्टँड थोडीं भुरगीं खंय उलयतलें आमकां उलोवंक नातलें ताणें उलयलें बरें तुमी उलोवं नजो बरें उलयलें मात उलय जेवण आमकां शिकोवन दिल्लें देखून प्रत्येक 2 कुटुंबांचीं घरां तीं भुरगीं खंय उतरावन तांच्या आतां ल्हान भुरगीं आसतना येतलीं कित्याक म्हळ्यार तांच्या घरा एक पियोन आसल्यार गाळी दितल्यो न्हवरो बायल न्हवऱ्याक गाळी दिताली तें शिकोवन हांगा भुरग्यांक त्यो गाळयो शिकोवन येतालीं आमकां अर्थ जातालें हेरांक अर्थ कर म्हणून मागीर हेरांनी तें उतरावन आमी सोंसून व्हरतलें वगत रावतालें खेळटाना काले म्हळ्यार वगत रावतालें सोंसून व्हरतलें आनी हेरांनी आमकां दुखयलें जाल्यार बोगसूंक आमकां शिकयलें आमकां हेरांक स्विकार करूंक शिकयलें हेरांची जतन करूंक शिकयलें हेरांचो मोग करूंक कुटुंबांत शिकयलें हेरांक अंडरस्टँड करूंक हेरांक सोंसून व्हरूंक आमकां शिकयलें आनी हेरांक बोगसूंक तांणी सूख केल्ल्या वेळार आमकां बोगसूंक शिकयलें कुटुंबांत देखून कुटाम जावन आसा महान मुखाच्यान कुटुंबांत आमी भुरगीं आवयक बापायक जाणा जावंक म्हजी मांय कोण गी मांयचे तांकां खंय गुणात मांयचे वरती सोंसणीकाय उणें उलोवचें मावण आनी बाब तिका सगळ्यांक ताका भार घालूंक जाता बाबाचेर बाप कोण ताका आमी गालोट केल्यार जायना आनी आमी हेरांक दोशी केल्यार ताका जायना तें बाप कोण गी बाबा विशयान जाणा जालें हांव मांय विशयांत आवय बापाय विशयांत आमी जाणा जालें हांव तें जाणा जाल्लें आमी कुटुंबांत मोगाच्यान तांच्या भुरग्यांक आमी आवय बापायक जाणा जावंक शिकतना आमकां एक सर्गींचो बाप आसा म्हणून मायन आमकां शिकयलें मायन आमकां शिकलें सर्गींचो बाप आसा ताकाय जाणा जाय जें म्हूण सर्गींचो बाप कोण तो गे म्हूण आमकां कळ्ळें ताणें कित्याक संवसार रचलो गे म्हूण आमकां कळ्ळो ताचो मोग खंवलो गे म्हूण कळ्ळो त्याच्या मोगा खातीर आमी नासय जें जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो म्हूण माय म्हणटाली आमचो मोग करूंक जेजू आयिल्लो देखून आमी जेजूचो मोग करचो जेजू दुखय नजो म्हणटाली देखून आमच्या रचनार असो आमकां रचयल्लें बाप आमच्या मोगान ताच्या बरीत आमकां रचलें आनी ताणें इतलो आमचो मोग केलो मनशांक मनजातीक ताच्या रुपान रचून आमकां ताच्या सरकायसान सोबायेचो रचलो पूण आदावान ताका खाल जावना आदावान येवेन ताका दुखयलो देखून आमी दुखोव नजो म्हणून आमकां शिकयल्लें देखून आमकां आवय बापायक जाणा जाताना सर्गींच्या ह्या संवसाराच्या आवय बापायक जाणा जाताना त्या संवसाराच्या आवय बापाक सर्गींच्या बापाक जाणा जावचें तें आमच्या आवयन जाणा दिलें हें आमी भुरग्यांक शिकयचें आमचे शैक्षणीक अभ्यास करता आसतना एकाडेमीक स्टडीज करतना देवाच्या भिरांतेंत वाडोवंक देव कोण गे म्हणली जाणवाय आमचे आत्मीक जिणेची जाणवाय आमी भुरग्यांक दिचें देवाक दुखता तें उलोवचें देवाक दुखता तें करचें आमी करूं नजो म्हणून भुरग्यांक शिकय कितें देवाक दुखता हाका म्हणटा जाणवाय म्हळ्यार देवाक दुखोवचें आमी करनाय आमकां कळचें देवाक दुखता हें करूं नजो हें उलोवं नजो देवाक दुखता ही करनी हांवें करूं नजो म्हूण आमकां कळचें जेजू जाणवायान वाडलो आनी मरी झुजे तांणी जिणयेंत दाखयल्लें देवाक विधेय जावचें
तांच्या जिणेंत मरयेच्या आनी जुजेच्या जिणेंत तांणी देवाक विधेय जावचें म्हळ्यार कालेंगे म्हण दाखयलें. आनी जुजेक स्वप्नांत तुजी बायल जावन स्विकार कर म्हण ताणें खालते माणगलो. इजिप्ताक वचपण आनी एक स्वप्न पडलें, इजिप्ताक केलो. इजिप्तान फाटये म्हूण आनी एक स्वप्न आयलें. इजिप्तान ताका मेळ्ळ्यार तो आयलोच तूं. आज दुबयतान फाटये म्हळ्यार कितले जाण येतात, थंयच रावतात, येनात. तशें देखून देवा विधेय जावचें गरज भोव गरज विधेय जावचें. देवाक मान दिवचें गरज ती तांच्या जिणेंत शिकयतात. आज आमी एक्स्ट्रॉडिनरी टॅलंट भुरगो चरको पळोवन आमकां एकूच फावटी तडक्क जाता. कोर हुशार भुरग्यांक हाडटात मागण्याक आनी कावन्सिलिंग हाडटात. कोर बारी हुशार, एक्स्ट्रॉडिनरी टॅलंट आहात. पूण ताच्या सांगता देव तवलो भुरगे खलतो देवाच्या मोगान भरिल्लो एक्स्ट्रॉडिनरी टॅलंट आहलो भुरगो पळयतना जिम्म जाता आमकां संतोशान. संवसारी स्टँडर्डा पासत भुरग्यांक ट्रेन करतना संवसारांत आमचे भुरगीं टॉप जायचे, मॅनेजर जायचे, बँक मॅनेजर जायचे आनी आमचो पंचायताचो अध्यक्ष जायचे आमच्या भुरग्यांनी, आमचे तहसीलदार जायचे आमच्या भुरग्यांनी, DC जायचे आमच्या भुरग्यांनी, पुलीस इन्स्पेक्टर जायचे आमच्या भुरग्यांनी. हाका ट्रेनिंग करतना देवाच्या राजा पासत इल्लें वावरूंक ट्रेनिंग दिचें. हें ट्रेनिंग आतां सांगता आतां देंवन वचचें. आज आमी नियाळ्या. आज कुटुंबाच्या सुखा दुखांत कश्टां नश्टांत तुवें सांगात दिवंक आसा म्हूण खंयच्या कोणाच्या सुखा दुखांत कोण तो कोणाच्या सुखा दुखांत तुवें कोणाच्या सुखा दुखांत कोणाच्या कश्टां नश्टांत तुवें सांगात दिजें म्हूण तुका भोगता. कोणाक खंय भोगता, कोणाक सांगात कोणाच्या सुखा दुखांत तुवें सांगात दिजें म्हूण भोगता. हें नियाळी आज भगवन कुटुंबा दिसा तुज्या कुटुंबा खातीर हांव रितीर दिवंक हांगा अबुधाबी गेल्ल्या वेळार थंय हांव इतले कश्ट आहात फादर म्हाका, देखून हांव हांगा येयलां, नातल्यार म्हाका थंय वचचे कुटुंबा सांगात रावंक आसच्या म्हणून दुखांक येताना हांवें थोड्यांचें दूख अशें पुसलीं आहात. दूख येता तांकां कुटुंबा खातीर, भुरग्यांक शिकपा खातीर, दुयेंच्या शिकपा खातीर वावर कोणाच्या सुखा दुखांत कश्टां नश्टांत सांगात तूं दिजें म्हूण भोगता. आज तुका भोगता हें नियाळ. कोणा पासत तूं इतलो सॅक्रिफायस करताय, इतलो तुजें बरेंपण लेखी नासतना कोणा खातीर. थोड्यो स्त्रियो भायर वचून काम करतात, घरा येवन परतून रांदून वाडून भुरग्यांचें वस्तू रुमोळ्ळान तांचें काम पळयल्यार कितलो सॅक्रिफायस तीं करतात. कोणाक तुवें आज गौरव दिजें, मान दिजें, रेस्पेक्ट दिजें, दया दाखयचें, कोणाक तुवें टायम दिचें म्हूण भोगता आज तुका. कोणाक तुजी एनर्जी म्हळ्यार तें करचें हें करचें म्हळ्यार एनर्जी, कोणाक दया दाखयचें, कोणाक उदारपण दाखयचें, कोणाक मर्सी जनरॉसिटी दाखयचें म्हूण तुका भोगता. आनी हे मोगाची ड्युटी कशी निभायताय देव आशेता. वो मोगाचो एकतर देवा लागीं मोगाचो एकतर आनी कुटुंबा लागीं मोगाचो एकतर देव आशेता. तुवें देवा लागीं आनी हेरां लागीं मोगाचो संबंद मोगाचें एकवट दवरचें म्हूण देव आशेता. जेजू मरी जुजे कुटुंबां तांचें कुटुंब मोगाच्या देवाच्या मोगांत एकामेकाच्या मोगांत तें परजळटलें. हें भगवन कुटुंब तुज्या कुटुंबा जिणेक मॉडेल जावं दी. आमेन.